सोमारा पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक जाली। नगराध्यक्ष पदार शिवराम तुकोजी आणि उपनगराध्यक्ष पदाचेर विशाखा विश्राम गडेकर हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली। टाउन हॉलाचेर तिथे बांद हे करून आमकां पळयता कित्याक जेणे करून आमकां म्युनिसिपालिटीक काहीतरी महसूल मेळटलो। भाई आता म्हाका सांगा, तुम्ही पहिलीच नगरसेवक जाल्यात आणि पहिलेच फावट तुमकां हे नगराध्यक्ष मेळटा। आता हे फुडली कामां करपाक तुमकां पूर्ण पालिकेचो म्हणजे मंडळाचो सहकार्य आसतलो आणि दितले किंवा बिनविरोध निवड दिला। आता सहकार्य इम्पॉर्टंट न्हू विकासासाठी, ते मेळपाक जाय। आता तुम्ही म्हणटात की कसो ह्या पयलीं म्हाका खूब उमेद भोगता की मी नगराध्यक्ष जाला। माझी ह्या नासतली की मी जातले नगराध्यक्ष। म्हाका नगराध्यक्ष सगळ्यांनी ह्या केल्या बद्दल मी पयलीं तेंचे धन्यवाद करता आणि सगळेच माझ्या वांगडा आसतले ही मी आशा बाळगते तेंचे। म्हाका जेन्ना 1999 आणि 2005च्या या कालावधीत निवडून चेअरपर्सन झाले, तेन्ना कशें आसलें, तेन्ना राखीव आसल्या कारणान तेन्ना बायलांक चेअरपर्सन तेन्ना ते पद हांवें उपभोगलें आणि ह्या टर्मा ओपन असल्या कारणान जे कितें मेळटा तेतून आपण समाधान म्हणून आणि जे पद म्हाका तेंच्यांनी दिले ते हांव समाधान म्हणून वायस चेअरपर्सन जालें। डेव्हलपमेंट वर्क ऑफ आम्ही कामां ही सगळ्यांची घेतल्या, सगळेच फायदी करतात। जे त्यांनी आपण कामां करून फुडें व्हरून कामां करपाचें, आमचो कोणाकूच विरोध ना। आम्ही सगळ्यां बरोबर रावतली, आम्ही पयलीं रावले आणि आता आम्ही जो काय काळ आमचो उरला पळय त्या काळा पर्यंत आम्ही